पर्यटन ट्युरिझम डिपार्टमेंटान कंप्लेन एक फायल केली की जे सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सर हा गोंयचें नांव पिड्ड्यार करता, गोंयान जी फॅसिलिटी आहा ती बरी ना आनी त्याच्यावरती गोंयचें नांव पेडे जावपा नाका हें आमी मानताय. वी लव आवर स्टेट एंड वी रिस्पेक्ट एवरीथींग. वी लव आवर कंट्री. आमकां आमगे फ्लॅगा जो मान आहा ते फ्लॅगा आमकां मान आहा. वी आर प्राऊड. आनी हांव एक तारवटी. आय सेल on my passport and on my CDC which is given by my country, not given by who is the government. So we are proud. And yes, आमगे देशा नाव पेडे जावपा जायना, आमगे गोंयचें नाव पेडे जावपा जायना. पूण जेन्ना आमी म्हणटाय की वो नाव पेडे करता, इज ही टॉकिंग फॅक्ट्स और तो बिस्ते म्हणटा? फ्लायट्स गोंय भरपूर येता. हे सिजनाक 1000 फ्लायट्स क्रॉस जावपा आहा, चार्टर फ्लायट्स. आनी इन्फ्लुएन्सर म्हणटा की फ्लायट्स येना जाल्यार टॉपिक इज ओके ऑफ अ कन्सर्न that they are spoiling the name. But आज गोंय फ्लायट्स येना, टुरिस्ट उणी जाल्ल्या. दिस इज अ कन्सर्न. कित्या येना? थायलंड एंड अदर कंट्रीज आर ऑफरिंग गुड प्रायसीस ऑफ द फ्लायट्स. विजा फ्री अप्रोच आहा. सो दीज आर थिंग्स. आमी आमदार उलयताय म्हूण कसले फेस्टिवल येता, कसले येता आमी उलयले. आमचे आतां डिफेमेशन घायल्या. म्हज्यान खंयचे फेस्टिवलां नांवूय घेवपा जायना आतां. पूण ते फेस्टिवल येवन जायत्यो गोश्टी वायट जाता. ते वायट जाता तें बंद केलें जाल्यार फेस्टिवल सोंपता आशिल्लें. पूण आमचें तोंड बंद केलें. कित्याक आतां उलयलें जाल्यार कंटेम्प्ट टू कोर्ट जातलें. कसलेंय फेस्टिवलाचेर उलयलें जाल्यार आमी जे उलयताले तेजेर. तेच भाशेन सगळे इन्फ्लुएन्साचेर डिफेमेशन घालपाचें. पूण फायनली वाय डोंट वी वर्क टू मेक शुअर दॅट वी कन्विन्स एवरी वन बाय आवर वर्क एंड द इन्फ्लुएन्सर्स देमसेल्फ वील प्रमोट गोवा. आमकां जर इतली भंय दिसता की इन्फ्लुएन्सर नेगेटीव उलोवन गोंयचें नांव पेडे करतले, दॅट मिन्स ते इन्फ्लुएन्सर न्ही. सो तांकां कन्विन्स करया, तांकां उलया आनी गोंय आमी सांबाळया. आनी लेट अस इनक्रीज टुरिजम. लेट अस मेक शुअर दॅट आवर कोस्ट इज सेफ. लेट अस मेक शुअर आवर पुलिसींग इज सेफ. लेट अस मेक शुअर बिजनेसीस आर कमिंग. काम करता आमी ना म्हणना, काम करताच. बट तें फावो तें काम जायना न्ही. दुसरे कंट्रीज काम करता. एज वी आर वर्किंग टू इम्प्रुवायज आवर टुरिजम इन गोवा, other countries are also working to improvise theirs, and when they are working that means there is competition. आणि कॉम्पिटिशना खंय तरी आमी हाट पडटा. आनी हाट जरी तरी पडना जाल्यार then people would have spoken about it. Voluntarily influencers will come. So हुंय काय गोंयचे टुरिजम डिक्लाइन जाता. तो सरकार has to work on this. This segment has to be worked so that we can improvise tourism. जे भाशेन जेन्ना कितें सरकार बर करता, we speak about it. Didn't I speak when the shacks has started early this time? Shabashki dili minister. We spoke about it. But it is not one person's decision to make sure that Goa becomes globally famous, Goa becomes globally viable to tourists. Tourist म्हणटाय ते आज what they are looking at budget. सामान्य मनीस जो आम आदमी आखे देशाचो न्हू, ग्लोबली जो आम आदमी आहा, जो कॉमन मॅन आहा, he is looking at his budget. If he can spend 20,000 or 30,000 and spend a 2 nights or 3 nights stay and go to Thailand or Sri Lanka or other destinations, so why can't we make sure that this kind of rates are available here? So who will do that? Government has to do. There is somewhere the government's failure, and because of that failure, all over the country, everybody, all those influencers are taking our state's name and trying to influence the guests not to come here. So the best way is, rather than putting complaints, look at what are their topics. Maybe they have added a 10%, 20% masala into that. But look at the facts, no? And let us improvise facts. Let us improve tourism. And we have got a very dynamic tourism minister. From day one I have been saying, let us solve things. You are solving. Check चालू केले ते. आता हे fall there is a big gap now. Prices are how to regulate that you should do. आम्ही सरकार चलयताय मरे. पंजाबाक आनी दिल्ली. We are also running government. आमगे इन्फ्लुएन्सर कित्या उलयनाय? हां, पंजाबाचे आनी दिल्लीचे इन्फ्लुएन्सर कित्या उलयनाय रे टुरिजमाचेर? इन्फ्लुएन्सर म्हणलो कितें? इन्फ्लुएन्सर म्हणलो बरें आहा तें उलयतलो. आपल्यागे 10-20% कितें घालताय ते आपल्याला. बट रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स हॅज टू बी सीन. सो आय थिंक टुडे देर इज अ फेलियर विथ द गव्हर्मेंट. द गव्हर्मेंट हॅज फेल्ड इन एवरी सेगमेंट. टुरिजम फेल जाल्ले आहा. तूं भोंवपा लागल जाल्यार तूं भितर सर. जितले आंगणवाडी आहा भितर सर तूं. आंगणवाडी फेलियर जाल्ल्या. जितले हेल्थ सेंटर आहा तितू भितर सर तेंगे फेलियर जाल्ल्या. एवरीवेर देर इज अ फेलियर. आनी हे सांगपाक कितें उरलां. आनी जॉब स्कॅम आतां तेंय चोयल तुमी. पयशे दिवन सरकाराक नोकऱ्यो दिवपाच्यो.
मुखार मुखार रिपोर्टर देखून जावपा म्हाका स्वता ते गव्हर्मेंट आपल्या अंडर घेतले आनी ते कॅमेरा घेवन येवपा तुमकां देखून परमिशन घेवपा पयशे दिवचे पडटले तुमकां नाजाल्यार हेंय आसपाना तुमच्या कडेन. सो आय थिंक वी ऑल हॅव टू वर्क कलेक्टिवली टू मेक शुअर दॅट गोवा गेट्स प्रमोटेड अँड गोवा इज देअर फॉर लार्जर पर्पज अँड फॉर अ बेटर कॉज. थँक्यू.